फोंडे नगरपालिकेन बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ले प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंत आणि सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकारांका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या उपरांत फोंडे सत्र न्यायालयात 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिली। मात 10,000च्या वैयक्तीक हमीचेर कोर्टात जामीन मंजूर केलो। पुणे नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी यांची बनावट सय वापरून बनावट उत्पन्नाचा दाखलो दिल्या प्रकरणात फोंडे पोलिसांनी अटक केले। नगरसेवक शिवानंद सावंत तसेच ती सर्टिफिकेट घेवपी इन्कम सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हांका आज फोंडेच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर केले। सो त्यांच्या अर्जाचेर सुनावणी घेऊन प्रथम वर्ग न्यायालयान त्यांना 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडीत त्यांची दोघांची रवानगी केली। काही खिणा उपरांतच त्यांच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी घेतना याच प्रथम श्रेणी न्यायालयान दोघांकूय वैयक्तीक 10,000 रुपयांच्या हमीचेर जामीन मंजूर केल्लो आसा। फोंडे पुलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण ह्या दोघांकूय शिवानंद सावंत तसेच सदानंद प्रभुगांवकर हांका सुरवेक आतां कोलवाळे कारागृहात व्हरतले, थंय त्यांची दाखल करपाची प्रक्रिया करून घेतले। त्या उपरांत तांकां जी आतां जामीन बेल जी मेळ्ळ्या, जामीन जो तांकां मेळ्ळा त्या प्रमाण तांकां थंयच्यान मुक्त करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर।